Immanuel, आमचे मदत देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देवून तुये. विदेशातली आमकां सोडून पातका podvisas nagaroy. विदेशातली आमकां सोडून पातका podvisas nagaroy. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मदत देवून तुये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक हे मिसा बेटी. हे मिसान भांटूक येता आसतना मागुया आगुस्तीन त्रिंदाद ह्या आमच्या बाबा सर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन घेवन. तशेंच मागुया आज आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पळतात सेंट विनिता डायस, तांकां भलायकी देवाचो आशिर्वाद. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभात तांचे पासत मागुया क्लायड लॉपिस, शेन पेशॉत, नातिविदाद de Almeida, तांकां देवाची कुडियत्मेची भलायकी मागुया. आस्थान बाबा भयणीनो, आमी लागशिल्ली तयारी करता नातालांचे पुर्बीक. एके भाशेन नातालांचें नोवेन आज 17 सुरू जाता आनी लागशिल्ली तयारी करता आसतना कितें भाशेन मागुया आमी गायन केलां ते भाशेन इमान्युएल आमचे मदें वेगीं तूं ये. आमच्या मनान आमची काळजां जेजूच्या येण्याक तयार करुया आनी आमीच दुसऱ्यांक जेजू सारकीं जावंक कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सत भाग्यवन सदांच आनी क्वारमारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमची एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. भोव करून मागुया आमच्या मदयांतल्या सोरवंडाराक आमी आमच्या काळजाची दारां उक्तीं करूंक. मागुया सगल्या आमच्या भाव भयणां पासून बरवशान खुशालकायेन शांतीन जेजूक आमचे मदें घेवंक आमी आयती जावं. देवा, मनशा कुळाच्या रुसणारा आनी सोरवंडारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके निती आंकवारी कुशीन मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी.
आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपले देव सैमाची आमकां भागीदारां करूं. हे आमी मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवती एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा तुमचे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गोमटेक तूं दवरतलोय. तुज्या बापायच्या पुता तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवाचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवां भाशेन वो एके शिवणे भाशेन दिमयो मोडून जमनीर सरपटून तूं काडे बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो हे पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाठी कोण काडून घेवचो ना? तशेंच ताच्या सांगाता मोदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ते पदवी ताचीच आनी सगळीं पोरजां ताच्यो आज्ञा पाळतल्यो. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोडवंडार येता तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया, सोडवंडार येता तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोरजेची मुनसिबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीट करून दितलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां नियानीत मेलूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेरतान पृथ्वीचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवटकी. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताजें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगो सोर ती तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार उबी रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण घडसाणीन मांडवलीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकूंक ये. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. आज आमी आमचे सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची पिळगी जेनिओलॉजी आयकतल्या. चितान आयकुया. फक्त नांव आयकता आमी, पूण ते नांवा फाटल्यान एकेका मनशाचो इतिहास आसा आनी इतिहासान बरलेले हे पिळगी जेनिओलॉजी आमी चितान आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो एज्रोन, एज्रोनाक जल्मलो आरम, आरमाक जल्मलो अमिनाबाद, अमिनाबादाक जल्मलो नाशन, नाशनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सलोमाव हाची आवय उरियाची पोती. सलोमाक जल्मलो रोबोआम, रोबोआमाक जल्मलो आसा, आसाक जल्मलो जोजफात, जोजफाताक जल्मलो जोराम, जोरामाक जल्मलो उजियास, उजियासाक जल्मलो जोआतम, जोआतमाक जल्मलो आकाश, आकाजाक जल्मलो एजेकियास आनी एजेकियासाक जल्मलो मनासे. मनासेक जल्मलो आमोन, आमोनाक जल्मलो जोशियास आनी जोशियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. हे काळार इस्रायल पोरजेक बाबिलोनियांत निर्वासीत करून व्हेली. बाबिलोनियेक परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो सालातियल, सालातियलाक जल्मलो जेरोबाबेल, जेरोबाबेलाक जल्मलो अबियूद, अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम, एलियाकीमाक जल्मलो आजोर, आजोराक जल्मलो सादोक, सादोकाक जल्मलो आकीम, आकीमाक जल्मलो इलियाद, इलियादाक जल्मलो इलियाजार, इलियाजाराक जल्मलो मातन, मातनाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळीं मेळून अब्रामांतन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिळगा. दाविदांतन बाबिलोनिया परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी हे परदेसांतन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयणी भावनो, आमी खंयच्याय एक बरे शॉपार गेल्यार आमकां फॅमिली ट्री म्हूण मेळटा, फॅमिली ट्री. आनी थंय मागीर आमी आमचे शेपाय शमायचो आनी ताचे आदीं कोण आसा जाल्यार तांचे फोटो आसा जाल्यार आमी ते फोटो घालून ही पिळगा उगडास करता आमचो. वी गो टू आवर रुट्स. जिनियॉलॉजी हो पिळगा एकदम गरजेची, आमकांय गरजेची, जुदेवांक चड गरजेची आसली. सोदून काडूंक जाय आसलें तांणी आपली मुळां पाडां. आनीक भाग्यून मातयो एक खरेंच तोकूच घेवन एके भाशेन शिकता, सोदून काडला जेजूची पिळगी. आनी पयलेच ताचो शुभ वर्तमान असो सुरू जाता. जेजू क्रिस्त म्हणजे जेजू सोरवुंडार, जेजू मेसियस देवान मागलेलो, दाविदाचो पूत, अब्रामाचो पूत. अब्रामाचो पूत विचून काडलेली देवाची पोरजा. दाविदाचो पूत, दावीद उत्तम तरेन देवाचो इश्ट आनी राजा, इस्रायल पोरजेचो मोगाचो राजा. आनी ही ताची पिळगी. ही पिळगी दाखोवन कितें करता काय भाग्यून मातयो, आनी कितें आमकां शिकोवंक सोदता. वाय दीस जेन्युलॉजी? बिकॉज फॉर ज्यूज their roots were very important. तो कुड्डो मागीर म्हणटलो आसतो जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कर. मारी एक बरी खबर दिवंक बुडवो गाब्रियल म्हणटलो आसतो दावीद ताच्या बापाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. दाविदाची कुडयेंतलो सोरवोंडार उपजतलो हें बाकणारांनी सांगून दवरलें. आनी ही जिनियॉलॉजी भाव भयणीनो कितें दाखयता?
मनशाची असोकताय आमी एक एक नांव वाचीन जाल्यार एक एकाक इतिहास आसा जे भशेन आमचे एक एकाचे फॅमिलीक आमी अभिमानान आमचे आवय बापायची शेपाय शमायची खबर करता केन्ना केन्नाय तांचे जर फोटो आसात आमी वयर वण्टीक उमकळटा कित्याक कित्याक आमकांय इतिहास आसा आमी कोणाची तरी पुद्दो कोणाची तरी आमी शेपाय शमायची आमची पिळगा आमकां अभिमान आमकां खुशालकाय हेका लागून भाग्यून माती तोकूच घेता पूण एक जिनियोलॉजीन आमी जाय तें पळयता मनशाची असोकताय पळयता दावीद पातशाय आनी ताचो पूत दाविदाक जल्मलो सोलोमाव सोलोमाव जल्मलो कोणाक उरियाची पोतीनीक जल्मलो ताचो इतिहास कोडू कितलेशे हांगा इतिहास आसात ते कोडू देवाचे जायते पावटी नेमा प्रमाणे न्हय पूण देव बाबा म्हणून विचित्र तरेन मनशाक आपल्याचे प्लान दाखोड करता हें गरजेचें ह्या जिनियोलॉजींत हे पिळगेंत आसा मनशाची असोकताय तेच बरोबर मनशाचो बरोवसो This genealogy is a sign of hope मनशा कुळाक बरोवसो पातकांतल्यानूय देव आमकां आपल्याची इतिहास सोडवणेचो इतिहास दाखोड करता मनशाक सोडिना मनशा बराबर आसता आनी देखूनच शेवटाक आमी पळयता जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती हिका क्रिस्त म्हणटात तो सोरवुंडार जेजू जल्मलो आनी ह्या सोरवुंडाराची आमी वाट तयार करूंक ही निमाणी तयारी खुशाल जावया जेन्ना जेजूच्या पिळगेचो जेनियोलॉजीचो आमी उगडास करता आमकां एक एकल्याक काय बरो इतिहास आसा कितले गोड गोड मेमरीज थोड्यांची कोडूपर्यंत मेमरीज आसल्यार तातूंत कितें तरी बरें आसा जायते आमचे शेपाय शमाय घोडये त्याच्याहून आजी घोडये जायते जाणां सोऱ्याक लोक दोन आनी कित्याक जाणां मरून गेली बेगीनूच मरून गेली दॅट इज पार्ट ऑफ आवर लायफ हिस्ट्री बट एमिड्स दॅट इज सो मच ऑफ होप सो मच ऑफ जॉय जायत्यांक आमकां हो इतिहास गरजेचो रुचीचो आनी आमी जेन्ना बसता वी शेअर these beautiful memories of our past. भाग्यून मातीवाक जेजूची जेनियोलॉजी जेजूची पिळगा सोदूंक जायतो तोकूस केला आनी देखूनच इन शॉर्ट तो म्हणटा अब्रामांतावन दाविदा मेरेन 14 इस्रायलाक बाबिलोनियाक गेले निर्वाशीत केले they were in exile they were going through hell they were in Egypt when they were going to the promised land again what type of history तातून बरोवसो आसा निराशेपणान बरोवसो रेवळ्ळो आसा दाविदातान बाबिलोनाचे पोरदेसा मेरेन आनीक 14 आनी पोरदेसांतान जेजू मेरेन आनीक 14 पिळगा he takes pride in finding the roots of Jesus, the son of David, the son of Abraham. ताचे येण्यांतल्यान आमचे सगळे ओदीक आनी ओदीक बरोवसो खुशालकाय निर्माण जाल्या पुरो म्हूण हे मिसांत मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावुया आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. आमची बाका रुहून काढू हिरवळ गाडसा देवानी
भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वरा मोगाळ बाप्पा, तुजे पवित्र सभेची देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचे श्रेश्ठ बलिदानात तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पियेवणा वरवीं नवी घोटाय आमकां मेळो म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात हांवें उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्पविदार आनी शास्त्रीचे देवा, सर्व काळेनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभादेनी पोरगुटले. उतरावरच्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवामान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान आमी तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमच्या मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलदार बाला सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 towaraco सर्वेस्वर तूं. Povit, 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 towaraco सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार मोल्या तुझ्या स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उसर्गी 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 तुका सोयसून सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोयसून. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उसर्गी 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 तुका सोयसून. बाप्पा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. तुमचे रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगुटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काह सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता
पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळीं यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन नेमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची, आपापलो वाडदीस संभ्रमतल्यांची, लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या अर्चन्य विनितांची आनी सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यवन दोरनूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया म्हणून आमचे बाप्पा तुजी अशी सर्गात उरता तशी सांग आमचो दिसपट्टो ग्रास आहे आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बघ आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशानूच रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंडांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक वळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची ओ जेजू क्रिस्त आमचो सुरवंडार दाविदाचो पूत अब्रामाचो पूत देवान मागलेलो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तेच्या जेवणांत भक्तीपणी वांटो घेतली आमी सुभागी. आमचे भितर म्हाका फावन मोगाळ जेजू यो तुयो कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया. D30 पान 60 D31 पेज 64. Amen.
प्रार्थूया. प्रिच्या बाप्पा, तुझे देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गांत जावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोडीत दिवट्यां बरोबरी आमी जावंक ओतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटय आनी असल्या ओतरेच्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बावमडीनो आज आमचे केरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कपेलांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब. आतां पयलें मीस 7:30 वाजता आनी दुसरें फेस्ताचें परबीचें मीस 9:30 वाजता. हे परबीचे मिसाक फादर रॉन्सी ब्रागांजा पिला संस्थेचो पाद्री देवाचें उतर आमकां परगट्टलो. आज सांजे आमचो क्रिसमस बाजार सांजे 6 वरांचेर 6 ते 10. तुमी जाणात आतां 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवंक जायना. 6 ते 10 धाकटुल्यो कार्यावळी आसतल्यो. आमचीं भुरगीं इस्कॉलाचीं येवन गायनां करतलीं, म्युजीक आसतलें आनीक जायतीं स्टॉलां आसतलीं. तुमी सगल्यांनी इल्लोसो वेळ काडून येवचें म्हूण आमी मागता. हो समारंभ आमच्या सगल्यांक नातालांचे खुशालकायेंत जेजूच्या येण्याची वाटेक आमी तयार राव. म्हणटच सगळीं येवया, थोडो वगत आनीक तातूंत वांटून घेवया. आमकां नातालांची अत्मीक तयारी कुमसारां आसतलीं 20 आनी 22. 21 तारखेर आमकां सगल्यांक पणजेच्या वारादाच्या पाद्रींक नातालांची कार्यावळ, नातालांचो धाकटुलो रिकलेक्शन मागणी आनी आमची गुमसारां आसतलीं. आमकांच दुसरे पाद्री येतले आनी हो समारंभ आमचो डिनरीचो समारंभ मेर्सेज इगोर्जीन जातलो. मेर्सेज इगोर्जीन सगळे वारादाचे पाद्री माद्री मोटवाशी एकठांय जातलीं आनीक 21 तारखेर सांजे आमी थंय आसतले. देखून 20 तारखेर आनी 22 तारखेर सांजे कुमसारां आसतलीं. आमी चौगूय पाद्री आनी हेरूय हांगा कुमसाराक येतले. बरे भाशेन तयारी करुया आनीक जेजूचे परबेक आमी आयती जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. G7 हो पडे तो येतात 5 शेमोर. G7 पेज 100. O pode